फाल्यां सोमार 24 जुलय गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनाचो 5वो दीस आनी 3 मंत्र्यांचे प्रश्न फाल्यां क्वेश्चन आवरा वेळार येतले 3 मंत्र्यांचे प्रश्न. पयलो आहा निलेश काब्राल, ताचे PWD डिपार्टमेंट, लॉ अँड ज्युडिशरी, एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज आनी लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स ही 4 डिपार्टमेंटाचे प्रश्न येतले. दुसरे मंत्री आहा ते रवी नायक, तांचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हँडीक्राफ्ट आनी सिव्हिल सप्लाय ते 3 डिपार्टमेंट. तिसरे मंत्री आहा ते बाबूश मनसरा, तांचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आनी वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या 4 डिपार्टमेंटाचे प्रश्न स्टार एंड अनस्टार प्रश्न आसतना स्टार प्रश्न आहा ते पयले क्वेश्चना वरावेळार डिस्कशना येतले. आनी जे डिस्कशनाक प्रश्न ते पयले 5 क्वेश्चन बी आहा ते डिस्कशनाक येता. सो पयले 5 पयलो नंबर लागला तो ओपोजिशन लिडर युरी आलेमावाचो. तेजे 3 प्रश्न आहा स्टारान. ते एक टँकर इन पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, दुसरो स्क्रॅपयार्ड इन गोवा आनी तिसरो अनएम्प्लॉयमेंट इन गोवा. हे 3 प्रश्न दितले. एक खंयचो डिस्कशनाक येतलो जो आमदार चूज करतलो तो. दुसरो प्रश्न लागला तो डॉक्टर शेटये, तेजे एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रायज, एग्रीकल्चरचे प्रोड्यूस आहा तेजे सपोर्ट प्रायजाचेर एक प्रश्न आहा. मागीर वॉटर सप्लाय शॉर्टेज इन बिचोली तालुका आनी एअर पोल्युशन इन बिचोली तालुका अशे हे फुडले 2 प्रश्नाचे बिचोली दिवचलचे तालुक्याक रिलेटेड आहा. मागीर तिसरो प्रश्न लागला तो वेन्झी आसा आपाचो, ताका एश्युअर्ड प्रायस फॉर कोकोनट हो एक ताजो पयलो प्रश्न. मागीर दुसरो स्टेट अँड सेंटर गव्हर्मेंट फंडींग इन एग्रीकल्चर सेक्टर आनी तिसरो प्रश्न सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर टू क्लियर वर्क्स इन PWD डिपार्टमेंट. असे 3 प्रश्न दितले. एक खंयचो प्रश्न ते घेता ते डिस्कशनाक येतलो. चवथो प्रश्न लागला तो मयचे आमदार प्रेमेंत शेट हांकां, तेजे मयाचे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिलेटेड आहा. 10 MLD प्रेशर फिल्टर मयान बसोवपाचो. आनी दुसरो तेजो म्हत्वाचो प्रश्न आहा तो MLA लेड स्कीम, जी आमदारा खातीर स्कीम काडलेली 2 कोटी दर आमदाराक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करपाक मेळपाचें, ते MLA लोकल एरिया डेव्हलपमेंट स्कीम म्हणून तेजेर हो प्रश्न आहा. मागीर 5वो प्रश्न लागलो तो क्लब क्वेश्चन आहा एडवोकेट कार्लोस विजय सरदेसाय आनी क्रूज सिल्वाचो मेळोन. तितून 2 प्रश्न आहा ते रॉटन रायस इन PDS रेशन शॉपांनी रॉटन रायस जो आसलो तेजे रिलेटेड. आनी दुसरो एनवायरमेंट क्लियरन्स फॉर इंडस्ट्रियल इस्टेट. हे पयले 5 ते प्रश्न जे फाल्यां 1 वराच्या क्वेश्चना वरार डिस्कशनाक येवपाक शकता. आनी बाकीचो जर बिझनेस पळयतले आमी तसो आनी बिझनेस लिस्ट जे आहा तितून बिझनेस ना, पण तितून क्वेश्चना वर जाल्या उपरांत 0 वर मेन्शन आसतलें. कोणी जर आनी कसली कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन वा आनी कसली मोशन मूव करीत जाल्यार ती आसतली. आनी तेजे उपरांत क्वेश्चना कॉलिंग अटेन्शन जर कोणी सबमीट करीत जाल्यार ती येवपाक शकता. तेजे उपरांत बिझनेस सुरू जातलो डिस्कशन एंड वोटींग ऑन डिमांड्स. सो ह्या दिसा खातीर फाल्यांच्या दिसा खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मनसर तेजे जे खाती आहा तेजे डिपार्टमेंट्स आहा तेजेर डिस्कशन आसले. ते सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्स, कलेक्टरेट नॉर्थ, कलेक्टरेट सावथ, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आनी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंट डिस्कशनाक येतले. म्हणजे ते डिटेल डिस्कशन जातले. पण शुक्राराचे प्रायवेट मेंबर डे आसलो, तेजे उपरांत गव्हर्मेंट बिझनेस आसलो, तो तेंच्यांनी हे डिमांडा वयले डिस्कशन त्या दिसाचे पोस्टपोन करून फाल्यांच्या दिसा म्हणजे 24 जुलयाक घातला. सो ते CMाचे सगळे जे 13 डिपार्टमेंट आसले, 13 डिमांड्साचे डिस्कशन जावपाचे आसले ते फाल्यां सोमारा जातले. सो 2 मंत्र्याचे एकाच दिसा डिमांडाचे डिस्कशन जातले. ते CMाचे हितून येता JD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, गोवा सदर्न, गोवा पुलीस, जेल, विजिलन्स, होमगार्ड, फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसीस, ऑफिशियल लँग्वेज, पब्लीक ग्रीव्हन्सीस, इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशीप आनी पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन. हे तेंचे जे शुक्रारा येवपाचे आसले ते आतां सोमारा डिस्कशनाक येतले. हे 2 डिमांडाचे डिस्कशन जालें की दोनी मंत्र्यांचे CMाचे आनी बाबूशाचो तेजेर रिप्लाय आसतलो. हो बिझनेस आसतलो सोमारचे असेंब्लीक.